कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। गोय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 ते 26 मार्च असे 3 दिवसातले। त्या खातीर 180 तारांकित आणि 548 अतारांकित मिळून वट्ट 728 प्रश्न आयल्यात। फेब्रुवारीतले शियाळी अधिवेशन फक्त 2 दिवसांचे चालले आणि त्यांना या 2 दिवसांच्या अधिवेशनाक लागून विरोधकांनी सरकाराचेर टीका केली। मात आता जारी केल्ले अधिसुचोवणेप्रमाण हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फक्त 3 दिवसांचेच आसतले अशें कळटा। त्यांना या इतल्या कमी कार्यकाळात खंयचे महत्वाचे प्रश्न आणि विशयांचेर चर्चा जातली हाचेर गोंयकारांचे लक्ष लागून आसा। 24 मार्च ते 26 मार्च असे 3 दीस गोयचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जावपाचे आसा आणि ह्या अधिवेशनाक आमकां मेळ्ळी ते सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती अनुसार 180 स्टार्ट क्वेश्चन तशेंच 548 अनस्टार्ड क्वेश्चन म्हणजे टोटल 728 प्रश्न ह्या अधिवेशनाक विरोधकांनी तशेंच सत्तेन जे आमदार आसात तेणी घातलेले आसात आणि हे जे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आसा ते फक्त 3 दिसांचे आसा म्हणून हेजेर विरोधकांनी पयलीं आवाज काडलेलो आणि त्याच बरोबर ह्या ज्या अधिवेशनाची जी 26 तारीख आसा म्हणजे निमाणो दीस आसा त्या दिसाक गोंयचे जे अर्थसंकल्प जो आसा तो मुख्यमंत्री मांडू शकता आणि हे जे 3 दीस आसात ते 3 दीस कशें कितें जातले हे BSc मिटींग जी जावपाची आसा तितून ठरतले। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन साहिल खरी बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून।